न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयात आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकराचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। IIT नेमकी जातली तरी खंय हो प्रश्न सगळ्यांकूच म्हणजे उपराशिल्लो आसा। हेच फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान आयज केल्ल्या विधानान परत एक फावट IITच्या चर्चेक ओतो आयिल्लो आसा। आयतारा फोंड्या गोंय IITचो म्हणल्यार आयज 6वो दिक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें IITचे केंद्रीय अध्यक्ष तशेंच संचालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आनी ह्या वेळार ताणें एक विधान केलें तें म्हणजे गोंयांत IITक बेगीनूच कायमची सुवात दितले आनी ताचे खातीर सरकार बांदील आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पोवची। एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। IIT म्हणटा तो एक म्हत्वाचो शिक्षणीक प्रोजेक्ट गोंयाच्या वाट्याक आयलो खरो, पूण IIT खंय जातली हाचे विशीं संभ्रम अजुनूय निर्माण जाल्लो आसा। IITक सद्याक अजुनूय जागो निश्चित जाल्लो ना। जागो खंय निश्चित जाता तो पळोवचो पडटलो। फुडें वचूया गौरीश आमोणकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंयांत सद्या मारपेट, खून, अपहरण, दरोडे असले गजाली खूब वाडिल्लेच आसा। आनी सद्या अशीच एक घडणूक कालांगूट हांगासर घडली। टिटोसलीन हांगासर एका दुकानाच्या मालकी हक्का वयल्यान आनी त्याच्या भागीदारीच्या विशया वयल्यान ही 2 तरणाट्यां मदीं मारपेट जाली। हे दोगूय जे तरणाटे आशिल्ले ते मूळ कर्नाटकांतले आनी दोगांची सरनेमां जी आसा ती एकूच आसा, लमाणी म्हणून। सो हे दोगूय सोयऱ्या भितरूच तो वाद जालो आनी त्या उपरांत हो जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना एकट्यान सुरी काडली आनी हो चाकू हल्ल्याचो एक त्या हल्ल्याक वळण आयलें। सो तो जो जखमी जाल्लो अरुण म्हणून ताचें नांव, ताका GMCत भरती केला। सो अशा घडणुकांनी आमच्या म्हणजे पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाताच। त्याच बरोबर गोंयांत जे कितें आमचे सुशेगादपण आसा ते सुद्दां तेजेर सुद्दां परिणाम जावपाक लागला आनी एक भिरांतीचें वातावरण सद्या निर्माण जावपाक शकता। आतां हाचो फुडलो अपडेट जो आसा तो अजून आयिल्लो ना। हाचो अपडेट आयलो काय तुमी गोमंतक टीव्हीचेर पळया। एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। गोंयांत खून, दरोडे, मारबडे आनी सुरियल्लो आनी हेर जायत्यो गुन्यांवकारी घडणुको घडत आसात। काल जो राती प्रकार घडलो सुरियल्ल्याचो, ह्या हल्ल्यात एक तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो आसा। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंय हे पर्यटन राज्य जावन आशिल्ल्यान अशे तरेच्यो घडणुको ज्यो आसात त्यो गोंयचें नांव आहा ते पेड्ड्यार करतात। ही सविस्तर बातमी तुमकां सातवराचेर पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। उसगांव तिसगांव वयलो जो मारुती गॅरेज आनी त्याचो ओनर जो आसा तो मारुती चारिता तो गाडयांची इंजीन दुरुस्ती खातीर गोंयांतूच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रांत फामाद आसा। फाटली 43 वर्सां जाली तो गाडयांची इंजिनाची दुरुस्तीची कामां करतात। आनी जेन्ना मायनींग स्टार्ट जाली तेन्ना तांणी दर वर्सा तो सुमार 350 गाडयांची इंजिनाची दुरुस्ती करतालो। उपरांत मायनींग बंद जाल्ल्यान ताचो जो गॅरेजीक आसा तो फटको बसलेलो आसा। ह्यो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळया। आनी दुसरी बातमी ती म्हळ्यार काल राती पर्रा साळगांव रस्त्यार एक हिट एंड रन जालो आनी ह्या अपघातान जो दुचाकी चलोवपाक कारीन समोरासमोर टक्कर करून तांणी घडणूक थळा वयल्यान पळ काडला आनी ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी आसा तो जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर म्हापशेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलान दाखल केल्ले आसा। आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार कुंकळे पालिकेचे
सभाघर आसा तेजी सद्या अवतिकाय जाल्ले तेन्नाचो शार उदरगत मंत्री आनी कुंकळेचो आमदार जोकीम आलेमांव हांणी ते कोट्यांनी रुपया खर्च करून ते सभाघर बांदिल्ले आनी देखरेखी खातीर ते सभाघर आसा ते कुंकळे पालिकेच्या स्वाधीन केल्ले आनी पालिकेन त्याची आतां सद्या देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान तेजी सद्या अवतिकाय जाल्या तेतून ज्यो कदेली आसा ते मोडल्या तेजे जे सिलींग आसा ते कोसळपाक लागला आनी तेन्ना आतां संबंदीत जो आमदार आतां आसा तांणी हाचेर लक्ष घालचें म्हणून आतां थळाव्यांनी मागणी केल्या. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळोवच्यो. उतेच्यान ह्यो तीनय म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो 7 वरांचेर मुजरत पळयात. फुडें वचुया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोंयच्या उदका मार्गाची पर्यटनाच्या दृश्टीन उदरगत करपाचो यत्न सुरू आसा. मात नव्यो जेटी बांदतात ताचो वापर कोळशाच्या येरादारी खातीर जातलो म्हूण कांय लोकां मदीं गैरसमज आसा. मात ह्यो जेटी कोळशाचे येरादारी खातीर वापरचे ना अशें अंतर्गत उदका मार्ग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगिल्लें आसा. तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मांद्रे जुनसवाडा वाठारांत आयज 2000 चौखण मिटर जमनीर 1 कोटी खर्च करून सार्वजनीक मसणभूंय उबारपाच्या कामाक आमदार अजित आरोलकारान सुरवात केल्ली आसा. तशेंच मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर नवे रोबोट वाहन मेळटले अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच नव्या पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्याचे मांद्रेचो आमदार अजित आरोलकारान सांगिल्लें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळया. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट. सविस्तर खबरां खातीर 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.